एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम हासोलना हाडलेली. आयज एक व्हिडिओ चयला विजय बाब सरदेसायलो एक चॅनलाचेर वेर ऑलमोस्ट 16,000 पिपलान तेगे तो व्हिडिओ चयलो आनी तितू आय वॉज वन ऑफ देम. आनी तेणे एक एजिटेट केला एक पेंडोराज बॉक्स ऑफ जॉब स्कॅम म्हणाका हो जॉब्स फॉर कॅश. सो तेका लागून म्हाका आज फ्लॅशबॅक जाले. मुद्दो हांवें सुमार फेब्रुवारी म्हयन्यान काडलेलो सेम जॉब स्कॅमाचो. देखून हेजेरय म्हाका थोडें कितें उलोवपाक जाय, पूण तेज्या पयलीं हांव थोड्यो क्रोनॉलॉजी थोड्यो डेट्स दिता. लेट अस कीप दीस थिंग्स इन मायंड. इन ऑक्टोबर हे LDC जॉब्सांची फर्स्ट एग्जाम जाल्ली विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टरेट बिल्डींगूय धरतो. सेकंड एग्जाम जाता इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी विच इज प्रोबेबली कॉल्ड सम स्किल टेस्ट. तो पयलीं खातीर म्हाका समजून मेळना why this 4 months gap for the same jobs and don't test them with such a 4-month difference gaps. Looks like कोण IAS ऑफिसर एग्जाम दिताय काय म्हूण वो IPS वो IIT बिट्स पिलांनी दिताय जाल्यार हांव नको. 4 म्हयन्यांक गॅप दवरल्या गव्हर्मेंटान. नंबर 1. नंबर 2, आतां फेब्रुवारी म्हयन्यात स्किल टेस्ट जाता आनी आतां सप्टेंबर म्हयन्यात हेजो रिजल्ट येता. आनी पळय म्हाका समजून मेळना गव्हर्मेंट आमकां अमेरिका सान खूंय चंद्रामाचेर सान मनशां हाडले काय म्हूण पेपर करेक्शन करपाक. सो वाय शूड इट टेक्स ऑलमोस्ट 6-7 months just for the correction of the papers or to declare the results? Number 1. Number 2, दुसरी क्रोनॉलॉजी चोया. 6 फेब्रुवारी प्रधानमंत्री आमगेलो गोंया येता. 6 फेब्रुवारी 2024. तेगेलो एक व्हिडिओचे चोयला 13,000 व्ह्यूज जाल्ले एज ऑफ द डेट. आनी तिका तो भाशणांत तो सांगता 90 काडले म्हणून. सो त्या कामाक ती हांवें थोडी इन्क्वायरी केली. 7 फेब्रुवारी 2024 हांवें एक म्हगेलो पर्सनल व्हिडिओ युट्यूबाचेर घायलो वीच कॅरीड ऑलमोस्ट 22,000 व्ह्यूज. आनी सेम डे फास्टेस्ट कंपोजर एडविन डिकॉस्टान एक कांतार काडले फॉर that Narendra Modi came to Goa. आणि तेगेलो व्हिडिओचेर मुगेलो बायट आसलोलो विथ रिस्पेक्ट टू द सेम जॉब स्कॅम आनी तेजो 84,000 व्ह्यूज जाले. सो 84 तेगेले आनी 22 मुगेले. इट्स ऑलमोस्ट 1,06,000 धरतो. बट ओवरऑल लेट अस से 1 lakh. सो दॅट मीन्स 1 lakh people knew about these feelers of this job scam. And probably it could be one of the viewers could be Vijay Babu Sardesai or his supporters. So तेन्ना ते feeler गेल्ले about the job scam. Vijay Babu Sardesai brought this issue now on 10 September 2024. आता ही क्रोनॉलॉजी. आता विजय बाबू सरदेसाय गेलो व्हिडिओ ऐकया आनी मुगेलोय व्हिडिओ ऐका आनी एडविन बाबेगे कांतरांतूय पळय आमी स्टेटमेंट केलो तोय आमी ऐकया आनी मागीर लास्ट आनी फायनल पार्ट हांव उलयतलो. गणपती बाप्पा कडेन की सरकाराक बरी बुद्धी दिवची. ती बुद्धी येना. हांगा करप्शन सगळ्या कडेन चालू आहा. भरमसाट करप्शन चालू आहा. तांकां एसेंब्लीन एक्सपोज केल्ली पसून तांकां लज ना. सगळे डिपार्टमेंटान एक्सपोज जाल्ले आहा आनी जे डिपार्टमेंट चड एक्सपोज जाल्या तांकां चड लज ना. ते चड करप्शन करता हें आमकां कळीत आयिल्लें आहा. आज पसून एक म्हज्या म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स. बट साऊथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. This is what is the preliminary unverified reports, complaints that have come to me. हांवें आतां हो BJPचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हज्या म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले म्हणून आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियराक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय
की बाबा तुझो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे कडेन कंप्लेंट आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक. जी स्कील टेस्ट पयलीं जाल्या ते 7 म्हयने कितें करताले ते काय 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकाराक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते हे सरकार विकता. तुमचो मोग आणि उर्बा पडून माका गोंयांत येवन सदांच खोस जाता. प्राईम मिनिस्टर मोदी कार आमच्या मार्गांव शारार आयो. खोशेची खबर मोदी तुमच्या बोल्सांतले दुडू तुम्ही मोडा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येयल्लो आनी तेणे एक घोशणा केल्या जॉब दिले म्हणून 1900 जॉब. आज यहाँ 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है. आमगे स्टेट गव्हर्नमेंटान घोडे आमगेले प्रायम मिनिस्टर फुटींग पण सांगले वो तांकां स्वत सांगलो ना. हे जॉब कोणाक दिले तेमी आमगेले गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी. फॉर एक्झाम्पल मडगांव कलेक्टरेट बिल्डिंग आहा थिंगा इतली भुरगीं कॉन्ट्रॅक्टा बड्या कामां आसली. कोणे 8 वर्सां 10 वर्सां सिरीज केले मेहनत केले आनी बरे भाशेन काम केलें तेमी. आज त्या भुरग्यांक परमनंट कोण आसतना एमी आपल्या जाय तांकां फेवरेबल मनशां हाडले आनी ते जॉब परमनंट जॉब तांकां दिले आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट आहलो त्या भुरग्या पोटाचे फोटमाले. हे स्वत कितें सांगलो ना स्टेट गव्हर्नमेंटान प्रायम मिनिस्टरान. हे दिता थंय ट्रिपल VIP पण येताय तेदोना मोस्टली आमचेर कापेर येता कित्याक फकत ते गोंयची जमीन व्हरपा येताय. इन द फॉर्म ऑफ सर्वे करूं येताय नाजाल्यार ऑल एक्वायर करूं येताय. म्हणजे वयत तिका जमनी खबर बीट मिलानी जमनी खबर मोबा एअरपोर्ट जमनी खबर फुटबॉल जमनी खबर गोल्फ कोर्स जमनी खबर NIT IIT रिसर्च सेंटर वर्ल्ड आयुर्वेदा सगळी जमनी खबर. चड पयस आसना तिका आमचे भेटता थंय. पयलीं ते डिफेन्स एक्सपो म्हणटाले तिका रिक्षा मागीर NCC आहा तेच्या कुशी बगले खूब साबार लागतले आनी तिका इंडिया एनर्जी वीक ओपन जाता. तेच्या आधी 5 किलोमीटर मुखार गेले जाल्यार तिका कुंकोळे NIT इनॉग्रेट जावपा आहा आनी 10 किलोमीटर गेले जाल्यार बगले काणकोणा ते खंय फिल्म सिटी जाय. वय तिका प्रॉब्लेम फकत जमनीची. वय प्रोजेक्टूच दिसतले 30,000 स्क्वेअर मीटर जमीन तांकां आतां वेडिंग डेस्टिनेशन करपा जाय. 1 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन तांकां थीम पार्क करपा जाय. 1.4 करोड स्क्वेअर मीटर जमीन तांकां आतां लक्झरियस विला करपा जाय पेडण्यात. ओशिनेरियमा जमीन जाय. वय तिका जमनी खबर लँड माफिया जाले लँड माफिया. पयलीं सुवातेर प्रधानमंत्री म्हणटा करप्शन फ्री आहा गोंयांत. पयलीं दाखय तुका एलॉंग विथ दॅट तो म्हणटा जॉब दिले 1900 त्या पॉयंटाचेर उलयता पयलीं सुवातेर. तितून दोनूय घडली करप्शनूय घडलें आनी जॉब कितें जाले तेय घडले. आतां 1900 जॉब दिले तितून तरी 35 to 40 जॉब कलेक्टरांतूच दिले धरतो. हे कलेक्टरा पण जॉब दिले हे तेमी सगळे न्यू भुरग्यांक रिक्रूट केले. ऑलरेडी कलेक्टरान कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामां आसलेली भुरगीं आसलेली आमगेली गोंयकार ती जाय ती मेहनत केली थिंगा 8-10 वर्स दिवंक काम केलं भुरग्यांक कलेक्टरान. सो ह्या भुरग्यांक प्रिफरन्स दिनासतना दुसऱ्याक घेवपाक कारण कितें. हे कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेंक गेले जाल्यार कितें शीश मेळपा ना म्हूण तेंक गेले नाय काय. भायल्यान गेले जाल्यार जाय ते लूट मार करूं मेळटा म्हूण तेंक गेले काय. एग्जाम दिली हे कितें इंटरव्यू जाली ते सगळे बरें आहा पूण दॅट वॉज ऑल फेस मेकअप म्हणटलो. म्हाका सांग ऑलमोस्ट 30-35 भुरग्यां मध्ये कलेक्टरांतली खबर उलयलो. हेरूय कडेन गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर आसले हिंगाचे उलयलो की 40 भुरग्यां मध्ये तांकां 30 मेळ्ळाय एक्सपिरियन्स जाला भुरग्यांक. सो ह्यांक कोणाक गेले नाय तेमी. हे पयलीं करप्शन. आतां हें सगळें आयकिल्लें म्हणटकीर एक म्हाका म्हज्या मनाक येता हे विजय बाबा केले पायपंदा कितकोन सुटल तें म्हाका समजून मेळना. बिकॉज वी नो दॅट ही इज अ टॉल लीडर इन द ओपोजिशन. आनी विजय बाब सरदेसाय हांव वळखत ते भाशेन विजय बाबा गेले हे ऑल्फॅक्टरी पण सेन्सी जाय न्हू वास येवपाचे सो कामाचे. इज व्हेरी पावरफूल व्हेरी स्ट्रॉंग.
Secondly, his bank opposite that collectorate building. हुंयच्यांनी जाल्यार हुंयच्यांनी कितें जर ताका इन्फॉर्मेशन वचपा जाय आसलेलें. आनी तिसरें म्हळ्यार he belongs to that area. And his constituency जावं, his neighboring constituency जावं, so जावं ते फातोड्डा, मारगांव आनी नुवें हें धरया आमी. So I don't understand and विजय बाबागे हातींतून कितको सुटल ते. And आज सुमार सप्टेंबर म्हयन्यांत हो ताका आतां वास येयलो. आनी ताणें डिमांड केला, let us give the benefit of doubt that he really came to know as of in September all this thing. कित्याक तोय म्हणटा as per the unverified sources म्हणटा भाशेन. But I video काडटा दोना it was based on circumstantial one-to-one interviews, one-to-one discussion with the people. तेन्ना आज विजय बाब एक डिमांड घालता की that this recruitment process has to be done all over again. And he also charged that there is a scam. If not, they should do the process all over again. Otherwise, is very clear to say that it will be crystal clear that there is a job scam for money. People who have struggled and slogged there, एक उम्मीद घेवन आलेली, they have a vision, they have a dream to get a job. Take the job dinasana tu mata import kotai. Instead of giving them preference, let us, as I said, if there are 40 jobs in the collectorate building, I don't see any reason why at least 35 people cannot be recruited. So that means there is definitely a scam. Number one. Number two, as per Vijay Bab Sardesai, he also is talking about Baba heja पहिले असले स्कॅम जालोले आणि तेडोना बाबूश मंचुराता नावाज उबारलो red flag in the PWD department with respect to some engineers. And तेदोना acquisition जाताले 25 लाख 40 लाख घेऊन जॉब हाडलेले म्हणून. And that time also there was a demand from the ruling as well as the opposition to start the recruitment process all over again and to keep those jobs on hold. After that, what happened? Nobody knows. So sometimes एक तुझा भिरांत दिसता की चड आवाज कोल म्हणटरीच एमगेले चड डिमांड फुलफील जाताय काय आनी हे चड डिमांड फुलफील जाल म्हणटरीच मागीर ते सगळे आपापल्या जाग्यार वचून बसताय काय हो एक प्रश्न येता. सो हेजेर जावं बाबूश मंचुरात जावं विजय बाब सरदेसाय जावं दुसरे ऑपोजिशन आहाय तेमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे कलेक्टरेट बिल्डिंगाक पण काम कोता ही भुरगीं स्ट्रगल केलें, दे स्लॉग्ड, लेट देम गेट जस्टीस फर्स्ट. आनी प्रमोद बाब सांगता ह्या भुरग्यांगेले शिराब खायनाका, तुमी लँड म्हणाका, दोयरो दोंगोर सगळ्यांचे शिराब हाताय. निमाणी ह्या आमगेले भुरगींची कॉन्ट्रॅक्टां कामां आहाय न्हू तेंगेले शिराब हायनाकाय, तेंगे पोटाचे पांय मानाकाय. देव बरें करूं. Thank you very much.